आयज इशू जो जाला पणजेन स्मार्ट सिटी खातीर वेगळे वेगळे रस्ते बंद केल्या खोंडल्या आनी हे कितकीशींच वर्सां काम चालू आसा. पण स्मार्ट सिटी जावप गरजेचें, कित्याक आमच्या लोकां पर्यंत बरी सवलत मेळटली, बरे रस्ते मेळटले, बरी ड्रेनेज मेळटली, अंडरग्रावंड पायपलायन, सीवेज लायन, हे सगळे ह्या स्मार्ट सिटीन आमकां उपलब्ध जातले. पण ताज्या बरोबरूच जेन्ना स्मार्ट सिटीन काम चालू आसता तें काम सुद्दां टायम बाउंडान जावपाक जाय. आतां एक बारीक उदाहरण म्हणल्यार टोंका वता तो क्रीक, आतां गेली 1 वर्स जालें तो क्रीक करता, अजुनूय काम जाल्लेशें दिश्टी पडना. कांपाल क्लिनिकाच्या समोर तो रस्तो करता, गेली 6 म्हयने तो रस्तो करता, इल्ले पीस मिलान काम चालू आसा. म्हजी फक्त एक विनंती, जे स्मार्ट सिटीचे कमिटीज आनी ब्युरोक्रेट्स आसा तांच्यांनी दीस रात तांकां कॉन्ट्रॅक्टर्सांक कामाक लावपाचें. जशें पयलीं मनोहर भाई इफ्फीच्या टायमार 3 म्हयन्यान आमकां सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दिलो. तशेंच लुझोफोनियाच्या टायमार आमी स्टेडियम तयार केले. दीस इज नथींग इज इम्पॉसिबल, जाय जाल्यार पॉसिबल करूंक जाता. कित्याक फाल्यां गॉड फॉरबीड कितेंय डिजास्टर जालो, खंय उजो लागलो किंवा कोण मरता, ताका एम्बुलन्स सुद्दां दारांत पावची ना. डिजास्टर जायत जाल्यार फायर ब्रिगेडची गाडी सुद्दां पावची ना. त्या खातीर प्रत्येक ऑथॉरिटीक, CCPक म्हण, मेयराक म्हण, MLAक म्हणा, हे आज वेगळ्या वेगळ्या इंडस्ट्री हावजांतल्यान स्टेटमेंट्स येता. पण इट इज नॉट बॅड, इट इज इन द रायट स्पिरीट. किंवा तुमकां खंयचेय क्रिटिसायज करता जाल्यार तुजो क्रिटिसिजम शूड बी इन द रायट स्पिरीट अँड नेसेसरी एक्शन्स हॅव टू बी टेकन. तुम्ही आता इट्स हाय टायम दॅट तुम्ही जागे जावपाक जाय आनी दीस रात काम करून हे कंप्लीट करपाक जाय. बिकॉज वी रिक्वायर स्मार्ट सिटी, वी रिक्वायर डेव्हलपमेंट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल. आता खंयी वतलो जाल्यार वचूंक मेळना, गाडयो पयस पार्किंग करची पडटा, चलत वचचें पडटा आनी व्हेरी इनकन्विनियन्स फॉर सिनियर सिटीजन्स स्पेशली. सो प्लीज टेक दीस इन द रायट स्पिरीट and wake up. This is a wake up call for everybody. Time has already gone. आता पाणी गेले त्याच्यामधून, आता बोलून काय फायदा नाही. पण आता क्वालिटी हॅज टू बी मेंटेन. देर हॅज टू बी स्ट्रिक्ट चेक. क्वालिटी म्हणतात त्याच्या बरोबर गाईन काम हे वेगळे वेगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा. सो एवरीबडी हॅज टू बी ब्रॉड ऑन टोज आणि ते काम करपाक जाय. म्हणजे आता काम तरी करपाक जाय. फुडल्या ऑक्टोबर पर्यंत आमकां स्मार्ट सिटी कंप्लीट जावपाक जाय आनी पणजी स्मार्ट सिटी अशी लोकां पर्यंत दाखोवंक जाय. आनी आय थिंक गव्हर्मेंट कॅन डू इट. इट्स पॉसिबल. आणि एक जसे काम कंप्लीट जालो न्ही, एटलिस्ट तो कंप्लीट जालो की दुसरो चालू करात. एका बरोबरूच सगळे फोडून इनकन्विनियन्स जाता. तुमचो पणजेन बिझनेस आहा न्हू, तुमकां ह्या स्मार्ट सिटीक लागून कसो फटको बसला? खूब सगळी चडशी व्हरता. कोंकणी कॅन्टीन म्हणा, ताजे गेट एंट्रन्सूच बंद केल्ले आहा. हातूंत काकुलो मॉलान ताजे फुटफॉल 50% सकयल गेल्ले आसा. पणजेन सिटी आतां नॅपच्यून हॉटेला कडेन सगळे बंद केल्या. महालक्ष्मी देवळा समोर ते समजा कितें जाय तर एक्सीस बँकीन वतलो, थंय अपरान म्हणून ज्वेलरी शॉप आसा, बिचोली अर्बन बँक आसा, वेगळ्यो वेगळ्यो बँक्यो आसा, सोनीचो शोरूम आसा. पण थंय सगळे धन्नोच गेलो. कळ्ळें, एक्सेसूच ना लोकां पर्यंत वचपाक थंय. त्या खातीर जाता तितकें बेगीन करपाक जाय. कित्याक थोडोसो त्रास जातलो. इनिशियल कसल्याय गोश्टीक इजी जायना, खबर आसा, थोडो त्रास जातलो. पण कितको त्रास हे फटाफट करून 1-2 म्हयन्या भितर कंप्लीट करून दिवपाक जाय. स्मार्ट सिटी कितें जाला, 7 वर्सां पयलींची कामां आतां ते 7 म्हयन्यान सोंपोवंक सोदता. तांकां डेडलायन आसा, कित्याक स्मार्ट सिटीचे प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया म्हाका दिसता ते वायंड अप करता. जे कितें गव्हर्मेंटान गोवाक सँक्शन करपाक ते सँक्शन केलें. आनी हितून कितें आसा, 50% सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो पयसो आनी गोवा गव्हर्मेंटाचो 50%. समज 200 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जाल्यार 200 कोटी गोवा गव्हर्मेंटाक घालूंक जाय. 7 वर्सां पयलीं जे जाय आशिल्ले ते प्रोजेक्ट घेतलेच ना. नाका ते खंयचो मँग्रो वॉकवे, खंयचे टायल्स बसयले, खंयचे रेडे हाडले, पाडे हाडले, घोडे हाडले, नाका ते पयशे वेस्ट केले. आनी आतां एक सारके आतां ते पयशे वचपा टायमार म्हणजे ते जर खर्च करना ते पयशे चल्ले. ह्या खातीर हे आतां सगळीं कामां एका बरोबर सुरू जाल्या. आनी जे वेरियस एजन्सी हितून हे आसा, आतां सुडा, PWD, मागीर GSIDC, हे वेगवेगळे एजन्सी हितून काम करता, वेगळे वेगळे कॉन्ट्रॅक्टर काम करता. आनी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक कितें आसा, आपणें बाबा हें काम सुरू केलां हें दाखोवपा खातीर हे वचप थंय आतां फोडटा. मॉनिटर करपाक म्हूण काल हांवें एक मेयराक हें केलां, अपील केला आणि सजेस्ट केला की तुवें तुज्या अंडर एक कमिटी करची. तूं मागीर AME कमिशनर, PI ट्राफीक, मागीर ज्यो गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा, जे वेगवेगळे एजन्सी आसा,
तांकां ते कमिटीन घेवची एवरी वीक तुवें काम इन्स्पेक्ट करचें. हांव मेयर आसतना आमी सातने स्मशान भुमी तशीच बांदलेली. जेन्ना कांयच नाशिल्लें तेन्ना बाबुशान आमकां एक कमिटी केली आनी आमी एवरी वीक थंय वचून पळोवप. म्हणजे हेजें कितें जाता जेणे करून कॉन्ट्रॅक्टराचेर प्रेशर येता. आज कॉन्ट्रॅक्टराक कोण विचारपी कोण ना. आज जर आमी इन्क्वायरी करत म्युन्सिपाल्टीन बाबा हें काम कित्याक फोडलां तांकांच खबर आसना कित्याक फोडलां तें. आमकां जर कावन्सिलर इलेक्टेड जावन जर आमकां खबर ना जाल्यार आम लोकांचेर तूं पळय लोकांक कितें खबर आसतली. खंयची एक बिल्डींग बांदता आसा कितें बांदता आसा एक बोर्ड लायता प्रोजेक्ट कितें तो कितें प्रोजेक्ट कितें बांदता कोण आर्किटेक्ट कोण येते हांगा तुमी खंयच तांचें सायनबोर्ड ना. स्मार्ट सिटीचें काम हें सदांच पयलीं पासून एक सस्पिशियस काम. तो कोण तो चौधरी म्हणून कोण आसलो तो टोपी घालून गेलो तेणें सगळी वाट लावन उडयली आनी ही सगळी त्या खातीर ही घाई जाता. ही सगळी काम तांकां डेडलायन आसा. हांवें सजेस्ट केला आजून पयला हेज्या सरस्वती बिल्डिंगे कडेन तो एक तो गव्हर्मेंटाक जावंय तो कॉन्ट्रॅक्टर सगळी कडेन कामां तो केन्नाच तेजी कामां टायमार करना. तेणें फक्त एक रोड हाडयला आपलें सामान डंप करपाक. तुमी वचून मुद्दम थंय पळया तो रोड तुमी सरस्वती बीच तो हेजे कडलो फक्त तेणें पेवर्स पायपलायन हाडून उडयल्या आनी कितें हाडून उडयल्या. अरे तुका रोड ब्लॉक करून तुका सामान उडोवपाचो हो जागो तुवें आनी खंय करून कामां आतां सुरू जाल्या. म्हणजे खंय तरी पणजेच्या MLAन फुडें सरून ही कामां घेतल्या प्रायोरिटी बेसीची कामां घेतल्या आनी ही खरी कामां गरज आसली 7 वर्सां पयलीं जावपाची. न्ही ते खंयचे वॉकवे जावं खंयचो ते मोर लांडगे आनी कितें कोण कोण हाडून लायले आनी कितें केलें ती कामां प्रायोरिटी नासली ती मागीर करूंक जाय आसली. ही कामां प्रायोरिटी उमेद जाता खुशी जाता कित्याक ही कामां पणजे खातीर जाय आसली ती जाल्या. ज्या तरेन काम चलूंक जाय आसलें तें चलना म्हणून मातशें वायट दिसता.